सावेवेरे वाठारांत गवे रेड्यांचो वावर बरोच वाडला। लोकांच्या बागायतींनी, कुळागरांनी तशेंच मळ्यांनी हे गवे रेडे घुसतात। इतलेच न्हय जाल्यार लोकांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। सोमारा सांजे सावेवेरे बोणये वाठारांतल्या खामिणी देवळा लागसार आशिल्ल्या मळ्यांत गेल्लो धर्मा गिरोडकर घरा वतालो तेन्ना वाटेर ताचेर गव्यान हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या धर्माचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा। तशेंच दिनेश गिरोडकर हाच्या आंगार गवो धांवून गेल्लो, ताकाय मातशी दुखापत जाल्या। गव्याच्या हल्ल्याक लागून लोकांमदीं भंय पातळ्ळा। हे गवे भाजयेचे मळे, अणसां आनी हेर बागायतीची नासधूस करतात। तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। 2 दिसां पयलीं एक अशी घटना घडली की आमचे लोक जास्तीत जास्त मळे करप, तवशी काडप, दोडगी काडप, पूण ते आमकां खावपाक मेळना। आमच्या रानांत गवे चड जाल्ले आसा। धर्मा गिरोडकार मळ्याक साकून घरा येतालो। मळ्याक रावल्या शिवाय काय मेळना। रात दीस थंय जागरण करचें पडटा, कितें ताटां वाजचेची पडटा, हे घुमटां कशी वाजोवची पडटा, जेन्ना गवे भितर येवं जायना म्हणून। आनी त्याच दिसा तो बाबडो बेगीन भायर सरलो। जो रेडो येयलो गोवा, तेणी ताका जमनीर उडयलो उखलून। ताका कळच्या पयलीं धर्मा उखलून उडयलो तेणी, बेशुद्ध पडलो। दिनेश गिरोडकार येतालो, तेज्या आंगार धांवलो। तेणी एक पयली चुकेली, दुसरी चुकेली, तिसरे फावट गवो ते वालीक पडलो आनी दिनूय मातसो धांवता धांवता 2-3 कडेन पडलो। ताकाय मार लागलो आनी धर्मा गिरोडकार म्हणटा तो आतां जीएमसीक उपचार घेता। बागायतीतूय येता हांगासर एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काजू। हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद सावेवेरें हें अणसा खातीर। आनी अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी सावेवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें, कित्या खातीर गव्या खातीर। शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा। त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आनी ते उत्पन्नाची नासधूसय करता। त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका आज शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्नमेंट कडल्यान अत्यंत गरजेची आसा। पूर आसा, सगळे एरियेन सगळे गवे आसा, चडशे गवे आसा। दुकरां म्हणून खंय तरी चुकून बिकून ती दुकरां म्हणून हेका येना। गवे फक्त आतां पणसुलां आसा, जावं खंय तरी तांकां कितें तरी आतां तेंची कोर जाता ती खाजोवपाक, ते केळी बीन उडयता, अशें करून कितें कितें अशें चालूच आसा। आनी निमाणें म्हटल्यार तेंचेर कितें बंदोबस्त करपाचो, गव्हर्नमेंटा कडेन कितें तरी जाता तेंच्यांनी कितें तरी तेंचेर दिवप। तो फॉरेस्टर मी येवन गेल्ले ना कोण गिरोडकर तो आपल्या प्रॉपर्टीन जे वर तेंचे काजू आसा तो तेणी मळो इल्लो कितें घातला तितून तो वयतालो आसतलो डेली म्हणजे येता। हय येतात, आमकां घरा कडेन गावता न्हू, आमच्या घराची धडो उडयल्या। सावेवेरे भागांत जो बोणये हो गांव आसा तो डोंगराळ भागांत आसा आनी त्या डोंगराळ भागांत मोठ्या प्रमाणांत पावसांत काकडीचे पीक तशेंच भाज्याचे पीक घेतले वयता। ताका लागून ते लोक मळे करतात आनी मळ्यार दीसभर थंय रावन ते मळे पिकयतात। पूण समोर दीस सांजचो जो धर्मा गिरोडकर आसा तो मळ्यांसून घरा येतालो आनी तेन्ना त्याच वाटेन जो गवो येयलो तो तेजेर हल्लो केलो। ताका लागून सरकारान हांगा मळे जे कोण करता तांकां स्पेशल कितें तरी एक आर्थीक नुकसान भरपाई दिवपाची मागणी सध्या मळेकार करीत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।